मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पैशांनी भरिल्लो हो कंटेनर गोंयच्यान कर्नाटकांत वयतालो। कोट्यांनी रुपया कर्नाटकांतल्यान देवस्थानांत व्हरता अशें दाखोवन तो भायले भायर गायब केल्ल्याचो दुबाव आसा। ह्या प्रकरणांत नाशिक ग्रामीण पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या। 2 जाण फरार आसात। ह्या प्रकरणाच्या तपासा खातीर खास पुलीस पंगडाची नेमणूक केल्ल्याचें आयकपाक येता। नेमके प्रकरण कितें? नाशिक इगतपुरीच्या संदीप पाटीलाची हे विशीं पुलिशेन कागाळ। 2 म्हयन्यां पयलीं गोंयच्यान कर्नाटकांत 400 कोटी रुपयांच्यो 2000 नोटी भरिल्लो कंटेनर वतालो। चोर्ला घाटांत हो कंटेनर फारायलो। ताचो आरोप संदीप पाटीलाचेर आसा। हाचे वेल्यान कांय जाणांनी संदीप पाटीलाचे अपहरणूय केल्ले। संदीप पाटीलाचे कागाळी उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत बोवाळ। ह्या प्रकरणांत पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या, 2 जाण फरार। एकीकडेन नाशिक पुलीस प्रकरणाचो तपास करतात, मात कंटेनर चोरयेक गेल्ल्याचो दावो बेळगांव पुलिशेन भायर आयलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।